कामगार विरोधी सगळे कायदे सरकारान फाटी घेवचे, खास करून IBC कोड जो कामगारांच्या भविष्यात सोपोन उडयतलो। आयटक हे कामगार संघटनेन मागला। कामगारांची ग्रॅच्युटी, प्रोव्हिडंट फंड, सेव्हिंग्स सगळ्यांचेरच सरकारान टॅक्स लायला। ताचो निशेध करपा खातीर मंगळारा तांणी पणजे व्हडली रॅली काडली। भौशीक मळार बँकांचे खाजगीकरण आनी सरकाराच्या हेर धोरणांच्या विरोधात देश पावंड्याचेर संपाचो उलो मारिल्लो। पश्चिम बंगाल आनी केरळांत आंदोलनां जालीं, बँको बंद दवरलेल्यो, गोंयांत बँको आनी हेर सेवा चालू आसल्यो। आयटक हे कामगार संघटनेन मात सोमारा आनी मंगळारा रॅली काडून निशेध केलो। 29 मार्च आणि देशात सुमार 25 करोड काम करपी लोक आज संपाचेर आसात। ते मागीर बँकिंग आसूं, इन्शुरन्स आसूं, कोल सेक्टरान आसूं, डिफेन्स, पोर्ट एंड डॉक, रेल्वेज, ऑलमोस्ट इंडस्ट्रियल इस्टेट, म्हणजे सगळे काम करपी लोक जे आसा ते आज संपार आसा। 2 दिसाचे संपार आसा। गोंयांत आमी काल इंडस्ट्री वायज संप केल्लो आनी आयज आमी एक मोठी रॅली म्हणजे स्ट्रायक करून एक रॅली पणजे शहरान आयिल्ली आसा। प्रामुख्यान आमचे जे प्रश्न आसा ते प्रश्न ह्या सरकारा फुडें दवरपाक आनी सरकारान जे रॅम्पंट कामगार विरोधी कायदे केले आसात ते कायदे ताबडतोब फाटी घेवपाक जाय। इट इज बिकॉज नाव they are taxing the gratuity, they are taxing the provident fund, they are taxing all kind of savings of the working class, which we are opposing. We are opposing the 4 new labor codes which this government has brought, because if these 4 codes are brought, कामगारांचो जो अधिकार आसलो, कामगारांचे जे हक्क आसले ते सगळे हक्क आणि अधिकार काबार जातले। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट ते मोडून काडूंक सोदता, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ते मोडून काडूंक सोदता, पेमेंट ऑफ वेजीस, पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युटी, हे सगळे कायदे। आणि आता एक नवो कायदो आयला IBC कोड म्हणून, आणि ह्या IBC कोडान जर तर कंपनी बुडीत म्हणून घोषित केली, दिवाळीखोर म्हणून घोषित केली जाल्यार कामगारांक कांयच मेळना। आणि हे सगळे कामगार विरोधी कायदे आसा आणि ताका ओपोज करपा खातीर आमी आयज पणजे शहरान जमलेले आसा। प्रामुख्यान जे सरकारान म्हारगायेचेर कंट्रोल करपाक सरकाराक अपयश आल्लें आसा, कित्याक सरकारान सेंट्रल एक्सायज आनी स्टेट एक्सायज हे पेट्रोलाचेर आनी डिझेलाचेर घातला, ते ताबडतोब फाटी घेवपाक जाय। गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिग्स।